प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मापूचो दुसरो विसवोर वोड 18 ते 22 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 2 वर्सेस 18 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. एकदां जुवांचे सीस आनी फारिजियो उपास करताले तेन्ना कांय जाणांनी येवन ताका म्हणलें, जुवांचे सीस आनी फारिजेवाचे सीस उपास करतात, पूण तुजे सीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांच्या सांगाती आसत पर्यंत उपास करूंक जाता जायत तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांच्या मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. पोरण्या वस्त्राक कोणूय आवडोंक नासलेल्यार नव्या लुगटाचो कोपो मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या वस्त्राची सुतां ओडून भायर काडटा आनी फाळो ओदीक व्हड कोत्ता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या चामड्या पोतयांनी कोण भरिना. भरलो जाल्यार सोरो चामड्या पोतयो फुट्टलो आनी सोऱ्याचो आनी तसोच चामड्या पोतयांचो इबाड जातलो. ना, नव्या सोऱ्याक नव्यो चामड्या पोतयो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत उपासा विशीं विचार कोत्ता जेजू आनी कशें घडटा. जुवांचे शीस आनी फारिजियो जेजू कडेन येतात आनी विचारतात. ते म्हणटात, आमी उपास कोत्ता, जुवांचे शीस उपास कोत्तात, पूण तुजे शीस उपास कित्याक करिना? आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना जुवांचे शीस आनी फारिजियो जे उपास कोत्ताले ते आतां जेजू कडेन येतात आनी विचारतात, जुवांचे शीस आनी फारिजियो शीस उपास कोत्तात, पूण तुमी कित्याक उपास करिना? कित्याक तुमी फकत जेवतात, खातात, सगळें कोत्तात? आनी त्या वेळार जेजू तांकां एक प्रश्न विचारता. प्रश्न कितें? लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांचे सांगती आसत पर्यंत उपास करूंक जाता जायत? परतून वाचता. लग्नाच्या पावण्यांनी न्हवरो तांच्या सांगती आसत पर्यंत उपास करूंक जाता जायत? ह्या प्रश्नाचो जवाब म्हणल्यार आमी जाणो ना. ताचो जवाब ना. जेन्ना एका लग्ना कडेन आमी वेता भाव भयणीनो, थंयसर जेवण आसता, थंयसर खाण आसता, लोक पियेता, नाचता, सगळें कोत्ता. थंयसर लोक केन्नाच उपास करिना. म्हणून जेजू म्हणटा, जेन्ना हांव म्हज्या शिसां बरोबर हांव जावन आसा तो न्हवरो. हांव जावन आसा तो न्हवरो. आनी देखून जेन्ना न्हवरो आपल्या शिसां बरोबर आसा, त्या लोकांक उपास करपाची गरज ना. त्या लोकांक फकत एके भाशेन जेवण खावपाचें आनी सगळें बरे भाशेन दादोसपण जिवोवपाचें, हें काम करपाचें, पूण उपास करपाचो वेळ न्हय. पूण तो म्हणटा, एक दीस येतलो जेन्ना न्हवरो तांचे कडसून वतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा जेजूक तांचे कडसून काडून व्हेलो तेन्ना ह्या शिसांनी उपास केलो. पूण आयकात बरे भाशेन, खूब लोक म्हणटा की जेजू तांचे बरोबर नासलो म्हणून ते उपास करूंक लागले. तो उपास करपाची गरज कित्याक जाय आमी उपास करपाक? देव आमकां चड बेसांव दितलो, तो आमकां चड बरें कोत्तलो, तो आमी उपास करिना जाल्यार तो आमचेर रागार जातलो? हाचो जवाब म्हणल्यार ना भाव भयणीनो. आमी उपास केलो वा ना केलो, देव आमचेर केन्नाच आड वेसना. देव आमचेर केन्नाच रागार जावचो ना. आनी उपास आमी केलोय जाल्यार देव आमकां चड बेसांवांनी भरचो ना. कित्याक? उपासाची गरज कितें? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू संवसारान आसलो आनी आपल्या शिसांक कितें गरज आसली, ते आतां जेजू कडेन येताले म्हणटाले, जेजू म्हाका आतां पेकोणी जाय, जेजू आमकां कमी पाव हाड, कमी जेवण हाड, ह्या बेऱ्याक कान दिवंक जाय, ह्या कुड्ड्याक दोळे दिवंक जाय. तो जेजू सगल्यो मिलाग्री कोत्तालो.
पूण जेजू तांकां आपल्या शिसांक शिकयतालो कशे भाशेन तांकां पेकोवणी करूंक जाय, कशे भाशेन ताचें उतर घेवन तांकां ते ते सगळें बरें देवाचें फावो जावंक जाय. आनी एक दीस जेन्ना जेजू गेलो वेच्या आदीं ताणें सांगलें, म्हज्या नांवान म्हणटा तांकां तुमी सगळे पेकोवणी मिलाग्री करूंक पावतल्यात. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना शीस आतां एकटे आसले म्हणजे आतां जेजू गेल्लो, फकत पवित्र आत्मा तांचे भितर आसलो. आतां तांकां पवित्र आत्म्या उदेशी जें तांकां दिसता, जें ते आयकतात ताजेर चोत्राय धरिनासतना फकत जें जेजून सांगलेलें ताजेर चोत्राय धरून तांकां आतां पेकोवणी करपाक, सगल्यो अजापां करपाक फावो जातालें. आनी कितले फावटी तांची परिस्थिती, तांचें जें तांकां दिसतालें तें इतलें तांचे कडेन उलयतालें की आतां उपासा वरवीं तांच्यान आतां तें जें जेजून सांगलेलें ताजेर चोत्राय धरपाक तांकां आतां सोंपें जातालें. म्हणटच उपासाची कसली गरज? उपास कित्याक करतात? उपास आमी करतात आमचे मनाची ट्रेनिंग करपाक, आमच्या मनाची नरसळणी करपाक, आमचें मन त्या देवाच्या उतराचेर धरपाक. तर जेन्ना आमी उपास करता, वय आमचें पोट दुखता, आमकां भूक लागता, आमकां त्रास जाता, पूण जेन्ना आमी चोत्राय आमी आमच्या मनाक आमच्या पोटाक सांगता ना, जेन्ना तुका दिता हांव जेवण तेन्नाच तुका जेवण मेळटलें. म्हणटच हांव आतां म्हज्या मनाचें ट्रेनिंग करता आनी उपासा वरवीं आतां म्हज्या मनाचें ट्रेनिंग जाता. आतां म्हजी परिस्थिती वयर हांव म्हजी चोत्राय धरिना, पूण फकत देवाच्या उतराचेर धरता. आनी जेन्ना हांव म्हज्या देवाच्या उतराचेर हांव म्हजे चोत्राय धरता तेन्ना भावार्थान चलता आनी भावार्था वरवीं म्हाका सगळें देवाचें फावो जाता. तर भाव भयणीनो, उपास कित्याक करूंक जाय? उपास करूंक जाय फकत आमकां बेसांव मेळपाक न्हय. आमी उपास केलो ना केलो देव आमचेर केन्नाच आड वेचो ना, पूण उपास करूंक जाय आमच्या मनाचें ट्रेनिंग करपाक, आमच्या मनाची नडसणणी करपाक, आमकां आदार करपाक, आमकां एक फायदो जाता आमचे कुडीक, आमच्या मनाक ह्या देवाच्या उतराची चोत्राय धरपाक. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उपास करपाक तयार जाता आमी मागण्यांनी रावंक जाय. आमी आमच्या चोत्राय देवाच्या उतराचेर धरूंक जाय. बिश्तो उपास केलो आमी आमच्या पोटाची थोडो त्रास घेतलो आमी आनी आमकां दिसलें की वय देव म्हाका खूब बेसांवनी भरतलो, हांव चुकता. आनी आमकां ही सोजमणी ना जाल्यार आमी खूब फाटी उपास करतले पूण आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. पूण जेन्ना आमी उपास करता आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय, आमचें मन शांत दवरूंक जाय, आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाय. जितलें आमकां पवित्र आत्मा सांगता ताचेर आमची चोत्राय धरून आतां भावार्थान चलोंक जाय. तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जातलें आनी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतलें. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.